सर आता आयुष हॉस्पिटल आहा न्हू ते आज पेडण्या मालात आहा ते पण चडान चड भुरगो महाराष्ट्राचो आहा चडान चड भुरगो महाराष्ट्राचो आहा आनी ते कितें म्हणटात त्या वाटेच्या भुरग्यांनी ITI केलें आनी कितें केलें कोर्स केला गोंयांतले भुरगे कोर्स करिना आनी कितें करना अशें म्हणून तेंचें चालूच आसता ते पण म्हाका सांग आता तुम्ही म्हणले की ड्रायव्हराक कसलो कोर्स जाय तुजे लायसन असल्यार ड्रायव्हर म्हणून बरो लागू शकता लागों शकता MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ असता ताका तूं ग्रॅज्युएशन जाला किंवा 12वी जाल्यार सुद्दां बरे लोक काम करतात कमी कडेन पूण ते घेयना कित्याक ते घेयना म्हणजे कितें तर तेंचे आसतलें सेटलमेंट न्हू महाराष्ट्रांतल्यान जे ते घेतात न्ही तर तांकां हे राजन तेली आणि नितीश नार्वेकर हेचो CMक पयलीं फोन येता तेंचें कनेक्शन कितें पयलीं कळोंक जाय न्हू तेंचे भुरगे तेंच्यांनी फोन केला काय तेंच्या भुरग्यांक ते शिकलेले नासतना घेतात न्ही हय त्यापेक्षा चड शिकले आमच्या गांवांनी लोक आसात भुरगे आहात आज शिकलेले तर त्या भुरग्यांक कित्याक घेयना म्हाका दिसता हो खूब म्हत्वाचो मुद्दो परत एकदा ताजेर चर्चा करपाक सोदता जॉब दितना मातसो अशे प्रोजेक्ट आयल्या खूब बरी गजाल तुमी मोपा हाडलो आसतलो किंवा आयुष हॉस्पिटल पूण गांवच्या लोकांक 80% भुरग्यांक दिवपाक जाय काम हांव म्हणिना की 50% किंवा 40% गांवचे 80% लोकांक तुमी जे आसा तसलें काम दिवपाची गरज आसा डॉक्टर्स बिक्टर्स तुमी हाडूं शकता भायले